सुनीता जगताप, हांव बाळ्ळी अडणे पंचायतीचे मागे ग्रुपाचें नांव ब्रह्मदेव सेल्फ हेल्प ग्रुप आनीक हांव पयलीं फक्त एक ग्रुपा भितर आसलें. पयलीं म्हाका कांयच खबर नासली. जेन्ना गोवा गव्हर्मेंटान स्त्री शक्ती म्हणून RDA मार्फत आमकां एक मिशन तेंगे गव्हर्मेंटाचें एक मिशन आसलें, त्याच्यात आमकां जॉयंट करून घेतले. तेन्ना आमकां एक ट्रेनींग दिलें आनी मागीर BRP म्हणून केलें. BRP म्हणून ब्लॉक रिसोर्स पर्सन म्हणून केलें. तेन्ना आमकां पुरे म्हणजे जितली आमची केपें ब्लॉकांत आमची पंचायती आसा 11 पंचायत, त्या पंचायतींत वचून नवीन ग्रूप करपाचे स्त्री शक्ती अंडर, जावं त्या पंचायतींतल्या ज्यो बायलो फाटल्यान आसात म्हणजे कांयच आपण घराक आसा तांकां कांयच खबर ना, तांकां ग्रूप कशें तयार करप तें सांगपाक, जावं कितें स्किमी आहा तेचे बद्दल सांगपाक आमी वयल्यान परत आमकां ती जी कोण कांयच करना जे कितें तरी वेवसाय करपाक म्हणजे स्त्री शक्ती अंडर येतकीर आमकां तेंची खुबशी स्किमी बी आसा त्यो स्किमी सांगपाक लागून आमी ते 11 पंचायतींत गेले. तेन्ना ह्याच्यातल्यान तेंचे कडेन वळख जे आमची बायलो जितली आसा तांकां ग्रामसभा म्हटल्यार खबर नासली, तांकां आमी ग्रामसभेक वचप, जावं ग्रामसभेक कितें स्किमी आहा त्यो सांगपाच्यो, कितें स्किमी जावं आमचे कितें प्रॉब्लेम आसा तेय करपाचे ते आमकां कळ्ळें. तशेंच आमकां मागीर आमगे जेन्ना आमची बाळ्ळी पंचायती सगळी जितली पंचायत त्यात विवो म्हणून जाले, विलेज ऑर्गनायझेशन स्त्री स्थायी म्हणून, त्यात हांवें चेअरपर्सन आसा आनी त्याच्यात आमच्या अंडर आमी आतां ते स्त्री शक्ती अंडर जॉयंट जावन आमकां जितली बायलांक आमी मुखार सरल्या बरोबर. आतां कमीत कमी आमची फक्त बाळ्ळी पंचायतीत 500 बायलो जरी आमची फाटल्यान आसतल्यो आसात सद्या आमगेले बायलो, आनी ग्राम सभेकय येतात बायलो पुऱ्यो आमच्यो. आनी आतां खुबशे बारीक बारीक वेवसायी करपाक लागल्यात आनी मुखार सरपाक लागल्या सगळीं. आतां आमकां स्त्री शक्ती अंडर जॉयंट जावन खुबशे फायदेय जाल्या आनी तेंच्यातल्यान आमची स्वताचोय डेव्हलपमेंट जाला आनी कशी कितें करप तेय आमची पुऱ्यो बायलो मुखार सरपाक लागल्यात. म्हाजें नांव आसा विशाखा विठोबा वेळीप, हांव बार्शे पंचायतीच्यान येयलां. म्हाज्या ग्रुपाचें नांव आसा शिवशक्ती सेल्फ हेल्प ग्रूप आनी जो आमचो पंचायती विवो फॉर्म जाला ताजें नांव आसा महालक्ष्मी विलेज ऑर्गनायझेशन आनी हांव तेजें चेअरपर्सन आसा. आमचे पयलीं ग्रूप खंय अशे लायवलीहूड एक्टिविटी करपाक तयार नाशिल्ले. जेन्ना आमी स्त्री शक्ती अंडर मिशना अंडर आयलीं तातूंतल्यान आमी कांय लायवलीहूड एक्टिविटी करतात, जश्यो फार्म एक्टिविटी. तातूंतल्यान आमी अशे मिरसांगो लायतात आनी तेजें प्लांटेशन करतात आनी अशे मिरसांगो तयार करतात. आनी तशेंच आमी उसा पासून अशे काकाम म्हणून ताजी काकाम तयार करतात. आनी तेंच आमच्या ग्रूप आमी सगळीं बायलो एकठांय जावन आमी ग्रूप मेंबर एकठांय जावन आमी सान्नी अशें करून सान्नी बांदतात आनी ते आमी सरसाक आमचे व्हरून आमकां खूब फायदो जाता अशें एक्झिबिशनां व्हरून दितात आमी. म्हाजें नांव आशा राजेन वेळीप, हांव बाळ्ळी पंचायतीचें आनी म्हागे ग्रुपान नांव सप्तकोटेश्वर सेल्फ हेल्प ग्रूप. आनी आमकां पयलीं अशें करून सरसा बी वचपाचें आमकां कांयच खबर नासलें. जेन्ना आमी स्त्री शक्तीन पळय जॉयन जाला तेन्ना आमी सरसा वचपाक लागलीं आनी आमी अशें आमगे कितें केलें तो धंदो करून आमी सरसा व्हरोन विकून आमी आतां वयर सरलीं आनी तशें करून आमकां भायर स्टेटीन बी वचपाक मेळटा आमकां. आनी आमी भायर स्टेटीन आमकां ते सायडीन फक्त काजू बियो आनी तशें करून चड हें जाता आमकां. आनी आमी सरसा गेले जाल्यार पयलीं प्लास्टीक पिशवी बी व्हरपाक मेळनासल्यो म्हणून आमी अशें करून पिशवी बी तयार करून आमी व्हरता आनी त्यो घालून दिता आमगेलें कितें एक सामान हाडलें तें. गव्हर्मेंट आमकां सामान व्हरपाचें आमकां मदत करता आनी आमकां थंय आमगे स्टॉलार रावपाचें बी सगळें गव्हर्मेंट आमकां करता आमकां. आनी आतां तेमी कितें सांगलां आतां पंचायती एक आमकां स्टॉल दितलो म्हणून सांगलां. विकपाक वतना लोक घेतात, कसो कितें तुमकां लोकांचो हें आसता रिस्पॉन्स जाता, लोक घेता चड? हय, आमकां लोक आमगेले सगळे डोंगरी म्हणटाना हे सायडीचे म्हणटाना हे मिरसांगो घेता, हे सगळे आमगेले गांवठी म्हणटाना सगळे घेता आमगेले. म्हजें नांव वंदना रोहिदास भंडारी, हांव टॅक्निकल एसिस्टंट म्हणून BDO ऑफिस केपें काम करतां. आतां ही स्त्री शक्ती जी स्कीम आसा न्ही ताच्या बद्दल म्हाका पयलीं थोडें कितें सांगात, ताचे उद्देश कितें आशिल्लो आनी कितलो सफल जाता? स्त्री शक्ती म्हणल्यार बायलांक फुडें काडपाचो एक उद्देश आशिल्लो आमच्या डिपार्टमेंटाचो DRDA रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी. आनीक तातूंत आमी सावथान पयलीं अशे चडशे ग्रूप आशिल्ले पूण बायलो कोणूच फुडें येनाशिल्ले. आनी जेन्ना स्त्री शक्ती अंडर जेन्ना आमी लोकांक सांगलें
तेन्ना खुबश्यो बायलो फुडें आयल्यो आनी त्या बायलांनी आपलो वेवसाय स्टार्ट करपाक तांकां आमी मदत केली आनी चडशे गव्हर्मेंटा अंडरच DRDA अंडरच तांकां बेनिफीट मेळपाक लागले. नमस्कार. मिनिस्ट्री ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट ह्यांच्या अंतर्गत NRLM नॅशनल रुरल लायव्हलीहूड मिशन ह्या स्किमी अंतर्गत आमी गांवगिऱ्या वाठारांतल्या बायलांक वयर काडपाचो प्रयत्न करता. 2015 साला पासून ह्या स्किमीक स्त्री शक्ती ह्या नांवान वळखले वता. ह्या स्किमी अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रूप हो एक माध्यम आसा. सेल्फ हेल्प ग्रुपांतल्यान आमी बायलांक वयर काडपाचो प्रयत्न करता. रुरल डेव्हलपमेंट ह्या नांवांतल्यानच कळटात की गांवगिऱ्या वाठारांतल्या बायलांक आमी ह्या स्किमींतल्यान वयर काडपाचो प्रयत्न करतात. सेल्फ हेल्प ग्रुपान ही बायलां भितर सरून तांकां आमी तांची ओळख, स्वताची ओळख, कर्तृत्व तांणी गांवांतल्यान भायर सरतकच ती कशी स्वताक समाजा समोर हाडूं शकता हे दाखोवपाचो प्रयत्न आमी ह्या स्किमींतल्यान तांकां करतात. सरस ही एक माची तांकां दिल्ली वता की ती आपली कला, आपल्या भितरली आर्ट लोकां समोर कशी दाखोवंक शकता, तांच्या आंगान कला आशिल्ली ती लोकां समोर कशी मांडूंक शकता, हो इल्लीशी एक माची आमी तांकां सरसा मार्फत दितात. आम्ही हे स्टार्ट केल्यार आमकां कमीत ते 15-20 वर्सां जाली. म्हणजे हांव सगळ्यान हांवें स्टार्ट केलें तेन्ना म्हज्या फ्रेंड म्हणजे म्हाज्या भावा भयणां सगळ्यांक शिकयलें आनी ताजे नंतर ते सगळे जाण हे जाले आनी तेन्ना आमी तें काम करून आमी हो बिझनेस स्टार्ट आमचो जालो पळय न्ही तेन्ना आमकां DRDAन आमकां खूब हेल्प केलें. DRDA अशी संस्था अशी आसा की ती सगळ्या बायलांक जी आसा न्ही सगळ्यांक हेल्प करता. DRDA, DC हँडीक्राफ्ट, RDA म्हणटा पळय ती आनी ते RDA आसा पळय न्ही ती RDA आमकां इतले हेल्प करता की A to Z पर्यंत म्हणजे एग्जिबिशनां धाडप, थंय आमी सेल करून येता ते आमकांच उरता. प्लस आतां ताणें स्त्री शक्ती म्हणजे बायलांक एक शक्ती अशी दिता की सगळे हितूंतल्यान ते आमकां काम करपाक दिता आनी हेल्प करता. एग्जिबिशनाक वचप म्हणजे एक सोपी गोश्ट ना. एग्जिबिशनाक वचप म्हणजे इतले पयस बायलांनी सामान रेडी करप, ते घेवन वचप, ते सेल करप आनी परत आपल्या घरा येवप, ही बायलां ती शक्ती ही RDAs आमकां दिल्या आनी तेन्नाच आमी इतले फुडें पावले. पयलीं आमी मातशी बारीक बारीक कितें करताले पण RDAन जेन्ना आमकां हेल्प केलो गोवा हँडीक्राफ्ट म्हणजे सगळ्या ऑफिसांनी आमकां जेन्ना आमकां हेल्प केलो तेन्नाच आमी फुडें पावले. कारण हे असले खेडे हे आमचे मंगेशी शहर हे आतां सुदारला म्हणजे ह्या 10-15 वर्सां. तेजे पयलीं आमचे मंगेशी आमकां कोणाकूच म्हणजे इवन आमच्या मंगेशी एरियेत आमी फक्त हें काम करता अशें काम कोणूच करना कळ्ळें तुका. आनी तेन्ना आमी हें काम करपाक आमकां बेश्टी आतां आमकां पणजे वचूं जाय हें आमकां खबर नाशिल्लें, हें ऑफीस आसा तेंय खबर नाशिल्लें. जेन्ना आमी इल्लें करता आमच्या शेजराक एक भिडे म्हूण आशिल्लो सदानंद भिडे, तेणें म्हाका हें शिकपाक घातलें आनी तेन्ना ती शिकयताली ती बायलपणी मिसेस बारटक्के तिणी म्हाका फुडें काडलें आनी तिचे कडल्यान शिकून हांव इतलें काम करूं शकलें.
म्हगेलें नांव विनंती वेंगटेकर. आतां तेणें सांगलें श्री शक्ती ग्रूप आहा तेच्या अंडर हांव तें आसा आनी हांव मातयेचे आयटम करता. आमी जी माती आमकां आसता न्हू ती आमी बिचोलेच्यान हाडटा. ती पयलीं भिजत घालची पडटा, गाळची पडटा आनी मागीर तेगेले आयटम करपाचे सुकोवन ड्राय करून. आनी आयटम हे हांगासर टोटल लायिल्ले आसा. ग्रुपाक आमकां ते मदत म्हणून लोन दिता, सबसिडी दिता. त्याच्या अंडर आमी सगळें तें करता. ग्रुपाची जितली मेंबर्स आसा तितले. आणि हे प्रोडक्ट केल्या उपरांत विकपाकूय हेल्प करतात. हय म्हणजे हय सेल करपा एक्झिबिशन जे आवटसायड आसता न्हू आनी गोंयान आसता सगळ्याक ती धाडटा. तेंगेलो येवपा वचपाचो खर्च सगळो तेंचो आसता. प्लस आमी सेल करता ते पयशे आमकां. सो रिस्पॉन्स लोकांचो रिस्पॉन्स लोकांचो रिस्पॉन्स बरो आसता. म्हणजे हे सेम आयटम ना न्हू हे मास्क आनी कितें वेगवेगळे करता न्हू ते बाकीच्या स्टेटीन मेळना म्हणून वेगळे आसता. गोंयचो प्रॉडक्ट म्हणून म्हणजे गोंयच्या प्रॉडक्टाक ज्यादा सेल आसता कित्याक जाणा तसले आयटम कोणा कडेन तसले मेळना सिमिलर आयटम. म्हजें नांव प्रणाली प्रभुगांवकर आनी हांव एज ए BRP काणकोण ब्लॉका स्त्री शक्तीचे अंडर काम करता आनी तशेंच विवो चेअरपर्सन आसा लोलये पंचायती खातीर. आमची विवोचें नांव आसा आकार विलेज ऑर्गनायझेशन. एक्चुली आमचो ग्रूप हांव पोर्णिमा सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे प्रेजिडेंट आसा आनी आमचो ग्रूप खूब 5-6 वर्सां जालीं पयलींच्यान चालू आशिल्लो. RDAचे अंडर SGSY स्किमीचे अंडर आमचो चालू आशिल्लो आनी आतां जेन्ना 19 डिसेंबर 2015 स्त्री शक्तीची हाजे अंडर NRLM अंडर स्त्री शक्तीचे ग्रूप केले तेन्ना आमचो तो ग्रूप RDAचोच आशिल्ल्यान आमी तातूंत मर्ज जाली आनी स्त्री शक्तीचे अंडर आतां आमचो ग्रूप चलता. सो स्त्री शक्ती कडल्यान कितें कितें हेल्प मेळटा तुमकां? स्त्री शक्ती कडल्यान मेळ अशें आसा की तांचे RDAचे जे स्किमी आसात फर्स्ट स्टार्टींग जेन्ना आमचो ग्रूप न्यू जाता तेन्ना आफ्टर 6 मंथ आमकां रिवॉल्विंग फंड म्हणून मेळटा 15,000. मागीर तांचें एम आसा की आमी बायलांनी फुडें सरून आमची पांयार उबी रावन कितें तरी इकॉनॉमिकल आमी बिजनेस करचो आनी आमी तातूंतल्यान आमची इनकम मेळचे खातीर ते आमकां स्टार्टींग दितात 15,000. ताजे नंतर आमकां आवट स्टेटीन वचपाकय हेल्प करतात. सरस सारके दुसरे स्टेटीनी वचपाक आमकां हेल्प करतात आनी गोंयांनी बी सरसाक आमकां स्टॉल दितात. हांव अनिक्षा आनंद च्यारी. म्हज्या ग्रुपाचें नांव आसा नवदुर्गा सेल्फ हेल्प ग्रूप आनी आतां पयलीं आमचो ग्रूप आशिल्लो SGF तर्फे. आतां NRLM तर्फे आमचो स्त्री शक्ती अंडर ग्रूप लागिल्लो आसा आनी ताज्या तर्फे हांव CRP म्हणून काम पळयता आनी आमच्या ग्रुपाचें हांव सेक्रेटरी म्हणून काम पळयता. ओके, तुमी घरा कडेन जायते प्रोडक्ट्स करतात आनी ते करपा खातीर RDA तुमकां हेल्प करता. सो कसले तरेचे प्रोडक्ट्स तुमी तयार करता? आमी ग्रुपा अंडर आमी क्रॉशा वर्क करता, वडी करता, हे पापड करता आनी तशेंच हालींच आमचे हँडीक्राफ्ट NRLM तर्फे आमकां हँडीक्राफ्ट कोर्स सुरू जाल्लो आसा. ताज्या तर्फे आमी ही पांयपुसणी अशी हे करतात तयार करतात. हे केल्या उपरांत मार्केट करपूय खूब इम्पॉर्टंट आसता. सो त्या दृश्टींतल्यान RDA कसो हेल्प करता? तुमी कितें करता ते लोकां पर्यंत पावपा खातीर, विकपा खातीर? आमकां RDA तर्फे खूब अशें हेल्प मेळ्ळा. तशें म्हळ्यार गोवा सारस आमचो लागता. वर्सान वर्स आमी पार्टिसिपेट जाता. अंदूय पार्टिसिपेट जावपाची हें सगळें क्रॉशा वर्क हँडीक्राफ्टा तर्फे पांयपुसणी स्वीट सगळें ते आमी घेवन वतात
आनी हेल्प म्हळ्यार आमकां RF मेळिल्लो आसा आनी सद्या ग्रेडींग बी चालू जाल्ली आसा आनी आनीकूय आमकां स्कीम चालू जावपाची आसा. हांव समिक्षा पैंगीणकर, आमगे ग्रुपाचें नांव आसा श्री परशुराम पंचग्राम सेल्फ हेल्प ग्रूप आनी हांव तेतूंत सेक्रेटरी म्हण काम पळयतां. आनी विओचे चेअरपर्सन म्हण आसा. आमचे विओचें नांव आसा आशिर्वाद ऑर्गनायझेशन आनी म्हाज्या अंडर 38 ग्रूप आसात आनी तातूंत एक प्रत्येक ग्रुपांतल्यान एक मेंबर रिप्रेझेंटेटीव म्हण आसा. जे म्हयने आमची एक मिटींग आसता तातूंत 38 ग्रुपांतले एक मेंबर येतात. सो हे मिटिंगेक कितें ठरता किंवा कितें काम हे मिटिंगेक? ह्या मिटिंगेक आमी सांगतात म्हणजे एज अ विओ हांव चेअरपर्सन तांकां सगळें जे कितें म्हाका RDAचे कितें स्किमी आसात तें हांव तांकां सांगतां आनी मागीर ती रिप्रेझेंटेटीव आसा पळय ती तांकां तेंच्या ग्रुपां वचून सांगतात ह्या म्हयन्याक अशें आमकां सांगिल्लें आसा आनी ती मागीर आपआपल्या ग्रुपां वचून इन डिटेल तांकां सांगतात. म्हजें नांव आसा सौ विभा महाले आनी म्हजें डेजिग्नेशन आसा हांव विवो खोला बेताळ विवो खोलाचें हांव चेअरपर्सन आसा. DRDAचे असोसिएशन कशें कितें जालें म्हणजे कसो कितें तुमचो स्टार्ट जालो DRDA वांगडा असोसिएशन तुमच्या ग्रुपाचो? आमच्या ग्रुपाचो हांगा ग्रूप सगळे पयलीं जॉयन जाले आनी एक एसोसिएशन जालें. हांगा एकंदर 40 ग्रूप जॉयन जाले आनी तेजे नंतर हें ऑर्गनायझेशन स्टार्ट जालें आनी ताजी कमिटी फॉर्म जाली आनी तातूंत चेअरपर्सन म्हणून म्हजी सजेशन दिवन सिलेक्शन जालें. 40 खंयच्या पंचायतीचे आसा हें सांगूं शकता? 40 ग्रूप जे आसा ते विलेज खोला जी आसा खोला पंचायत लेवलाचेरूच सगळे ग्रुप्स वावरतात. DRDAचो कितें हेल्प आसता तुमच्या ग्रुपाक? DRDAंतल्यान आमकां टायम टू टायम हेल्प आसा आनीक हेल्प म्हणजे आमकां स्ट्रेंथनींग करपाक जे ग्रुप्स आसा ते स्ट्रेंथनींग करपा खातीर तांचो खूब आमकां हातभार लागतात. टायम टू टायम ते ट्रेनींग दितात बायलांक आनीक बायलांचे कॉन्फिडन्स लेवल जे आसा ते वाडोवपाक ते आमकां हेल्प करतात. फॉर एग्जाम्पल सगळे डायरेक्टर जाल्ले ते मॅडम आसा अनुजा मॅडम आसा प्रोजेक्ट डायरेक्टर मागीर हय सफल जालो म्हणपाक शकता हांव इतल्याच खातीर की बायलां पयलीं घरांतल्यान भायरच सरनाशिल्लीं आतां स्त्री शक्तीन येवन एकमेकाच्या कॉन्टेक्टान ती उरतात आनी आठवड्याक स्त्री शक्तीचे जे पंचसुत्रां म्हणून आसा ते पंचसुत्रानुसार आठवड्याक एक फावटी मेळटात म्हणजे आठवड्याची मिटींग लागता आनी त्या मिटिंगेक सगळीं बायले एकठांय जातात आनी ताका लागून सगळ्यांचो कॉन्टेक्ट परत एकमेकाक मेळटा आनी ताका लागून तेंची कॉन्फिडन्स लेवल वाडली म्हणटकीर ह्यो सगळ्यो एक्टिविटीज करपाक ती आतां फुडें सरलेली आसा आनीक हांव म्हणटा की 50% तरी ती आतां फुडें पावलेली आसा. मॅसेज म्हणल्यार जी विलेजांतली जी गरीब बायल आसा ती आपली स्वता पांयाचेर उबी रावची आनीक तातूंतल्यान तिणी आपलो स्वताचो विकास करून घेवचो आनीक जे रिसोर्सीस नॅचरल रिसोर्सीस जे हांगा एवेलेबल आसा ताजो चडांत चड आस्पाव तांणी करचो आपल्या वेवसायांक आनी आपली स्कील जी तांचे कडेन आसा तिजो पुरेपूर उपयोग करचो आनी आपलो स्वताचो विकास करून गांवचोय विकास करचो तसोच देशाचोय विकास करचो ही एक मेसेज म्हाजी थ्रू बेताळ विलेज ऑर्गनायझेशनाचे चेअरपर्सन ह्या नात्यान हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदतां. DRDAंतल्यान आमकां जे ट्रेनिंग्स आतां दिल्ली आसा म्हणजे काणकोण ब्लॉकांतल्यान 20 जाणांची नांवां तांच्यांनी ग्रुप्सांतल्यान घेतलेली. सो 15 जाणांची आमी नांवां दिल्ली तातूंतली 5 जाण सिलेक्ट जाली आनी 5 जाणांक तांणी श्रीस्थळ पंचायत म्हणजे काणकोण हांगा ट्रेनींग दिलें जवळ जवळ 1.5 म्हयनो पर्यंत आनी 1.5 म्हयनो पर्यंत ट्रेनींग दिली नंतर मागीर तांकां ती सारकी ट्रेन जाली आनी आतां फुडें तांकां DRDAंतल्यान जे कितें आतां पळय गव्हर्मेंट इन्स्टिट्युशनांनी जाय पडटले युनिफॉर्म्स जाय पडटले सो युनिफॉर्म्साची ऑर्डर तांकां मेळटली तांची ती स्कील पळोवन तांकां ऑर्डर मेळटली आनी स्वताचेर उबी रावपाची तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी ही RDAन दिल्ली आसा. तर जेणे करून ती आपली शिवतली जे कितें दिल्ली ती ऑर्डर्स आनी त्या प्रमाणे तांचो वेवसाय चलतलो. ही एक बरी गजाल आसा RDA मार्फत. माझे नाव संस्कृती मनोज पागी आणि हांव काणकोणा ब्लॉकांतल्यान खोला पंचायत ब्लॉक रिसोर्स पर्सन म्हणून काम करता स्त्री शक्तीच्या अंडर. स्त्री शक्ती म्हाका सांगा आतां प्रॉडक्ट केल्या उपरांत मार्केटींग करप खूब इम्पॉर्टंट आसता सो त्या दृश्टिकोनांतल्यान DRDA कसो कितें हेल्प करता तुमकां? DRDA जो आसा आतां आमच्या ग्रुपाच्या खातीर तेमी सरस म्हणून दवरला. ह्या सरसा खातीर पयलीं आमचे ग्रूप अशें कोण वचनासले जेन्ना स्त्री शक्तीच्या अंडर हे ग्रूप येयले तांकां एक आयडिया मेळटा सरसाक वचून की तेंचे प्रॉडक्ट कशे सेल करपाचे ते. जेन्ना ही बायलां ते एक्झिबिशनाक वयता तांकां तेंचे प्रॉडक्ट पळोवन थंय तांकां ऑर्डरी सुद्दां मेळटात.
सो आमचे इन फ्युचर तेमी आमकां मार्केट सुद्दां दितले म्हणून सांगलां. आमच्या पंचायतीक जे हॉल आसतले थंय आनी इवन बस स्टॉपार जे एक शॉप सुद्दां तांकां दिता म्हणून सांगलां सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या बायलांक. पयलीं ती आपले ग्रुपांतल्यान थोडी सामान म्हणजे कितें भाजी म्हण कितें च्या बटाटवडे अशे स्मॉल वेवसाय कमी प्रमाणात ती करताली आनी 15 वर्सां जाली तांकां हो वेवसाय करतात ती आनी करता मागीर तांची इन्कम येवपाक लागलें. स्वताचेर ती स्वताच्या पांयाचेर उबी रावली आनी ग्रुपांतल्यान तांचो एकवट आसा जेणे करून हो वेवसाय तांकां सक्सेसफूल म्हणून करपाक तांकां यश आयलें आनी तातूंतल्यान ती आतां वेवस्थीत तो वेवसाय हाताळटात. आतां तांणी हॉर्टिकल्चरा अंडर ते स्कीम घेतल्या हॉर्टिकल्चराची आनी तातूंतल्यान ती वेवस्थीत आपलो वेवसाय करतात. ओके, म्हाका सांगा तेंच्या ग्रुपाचें नांव कितें? आदिनाथ महिला मंडळ तांचे ग्रुपाचें नांव आनी खोला हांगा स्मार्ट वे. ह्या स्किमीच्या फाटल्यान एकूच उद्देश आसा तो जो ग्रामीण भागाची जी महिला वर्ग आसा तेंचो एम्पावरमेंट जावचो, तांकां एक बाकीचे कम्पिटिटीव वर्ल्डान तांकां एक तेंचो एक लेवल कसो वाडोवचो हेच्या फाटल्यान एट द सेम टायम इकॉनॉमिकली तांकां कशें सावंड करप, तेंचो बॅकबोन जो आसा फायनान्शियली कसो सावंड करप हे हेच्या फाटल्यान उद्दिश्ट आसता. आनी खुबश्यो स्किम्स राबयल्यो वतात. तितूंची एक सगळ्यांकून मोठी स्कीम म्हणटा ती पहिली ग्रामीण स्वरोजगार योजना अशी आसली. ती तेन्ना जेन्ना ते इंट्रोड्यूस जाली पळय तेन्ना स्टार्टींग सेल्फ हेल्प ग्रूप न्यू करपाचे स्टार्ट जाले आनी हेच्या अंडर नियरली 2.5 मिलियन अशें म्हणटा ग्रुप्स हेच्या अंडर रजिस्टर जाले ऑल ओवर इंडिया. आतां हितून गोंयान इट जस्ट स्टार्टेड आनी गोंयान सुद्दां हेजो खुबसो इफेक्ट ग्रामीण भागान आमकां चड पळोवपाक मेळ्ळो. म्हणजे जी महिला वर्ग आसलो हो जो घरान आसतालो पयलीं हेंचे ट्रेनींग प्रोग्राम्स म्हणून इनिशिएट जाले, हेंकां ट्रेनींग प्रोग्राम्स म्हणून स्टार्ट जाले आनीक जेन्ना ग्रूप फॉर्म जावपाक लागले तेन्ना थ्रू फेडरेशन तांकां पयशे एक 15,000 अशें तांकां पयलीं येताले आनी वीच दे यूज टू रोटेट अमांग देमसेल्स. कोणाची गरज भागली की ते पयशे परत दिवप असो इनिशियली इट स्टार्टेड विथ दॅट आनी हो प्रोसेस मागीर थोड्यांनी इट किक्ड ऑफ वेरी वेल इन सम प्लेसीस. थोडे कडेन एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां 150-200 ग्रूप अशे पळोवपाक मेळ्ळे आनी हे ग्रूप जाता फुडें स्टेट गव्हर्मेंटान सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो असो विचार केलो की थोडे ग्रुप्स स्लोली डाय आउट जावपाक लागले, म्हणजे ग्रूप फंक्शनींग जायनासले. तर हेका एक वेगळो जर आमी ताका एक हे करीत एक वेगळें जर ताका रूप दीत जाल्यार कशें जातलें काय म्हणून आनी तेजी स्किमीचें नांव बदलून तेंच्यांनी मागीर ती नॅशनल रुरल अर्बन मिशन अशें NRLM रुरल मिशन अशें तेंच्यांनी ताका नांव दिलें आनी तेच्या अंडर परत ते रिवायव केलें आनी ताका मागीर लिमिटेशन्स कांय नासले. म्हणजे पयलीं कशें आसतालें SGSY ते स्किमीक कशें आसतालें की यू हॅड टू बी इन अंडर बिलो पॉवर्टी लायन. आतां हितून ते लिमिटेशन्स ना. आतां हे तूं एनी वुमन कॅन पार्टिसिपेट आनी तितून मागीर ते एक गरिबी आनीक बरी म्हणजे वेल ऑफ महिला मदीं तांकां सगळ्यांक कंबायन हाडलें अंडर वन रूफ आनी तेंचे इंटरेक्शन स्टार्ट जालें. आतां ती आनी हेंच्या दोगांचें इंटरेक्शन स्टार्ट जाल्ल्या कारणान कितें जालें तो गॅप जो वायड गॅप आसलो हेंच्या दोगांच्या मदीं हो गॅप ना जालो. आतां पयलीं जेन्ना इंडिया गव्हर्मेंट पार्टिसिपेट जालो नॅशनल हेका इंटरनॅशनल लेवलाक तेन्ना सारस म्हणून ताका पार्टिसिपेट जालो आनी ही संकल्पना इतली बरी रुजली की तांकां दिसलें की ही आमी सेंट्रल गव्हर्मेंट एवरी स्टेटीन करची म्हणून. आतां आफ्टर दॅट एक पार्टनरशीप बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर असो तेंच्यांनी डेवलप केलो. सम फायनान्शियली बी द स्टेट गव्हर्मेंट वील हॅव टू गिव सम फायनान्स, द सेंट्रल गव्हर्मेंट वील सपोर्ट विथ सर्टन अमावंट आनी अशें एक दोगांच्या जोड पावलान सारस फेर एवरी स्टेटीन घेवपाक स्टार्ट केलें. आतां हेजो फायदो असो जालो की परत सांगले त्या प्रमाणे की ट्रेनींग प्रोग्राम्स जाले. एक स्पेसिफीक आतां ट्रेनींग प्रोग्राम घेतना कशें करताले नवीन ट्रेनी येयलो की नवीन प्रॉडक्ट शिकले, दुसरो ट्रेनींग येयलो की म्हणजे एके कडेन लक्ष केंद्रीत
नासलें म्हणजे बाबा हो प्रॉडक्ट आपण मास्टरी करतले आनी ह्या प्रॉडक्टाक आपण मार्केट एक सुविधार कसो म्हणजे ताका एक तशी त्या हेजेर दितले त्या एक रेंजीन ताका दितले अशें जायनासलें. आतां ह्या हितून कितें जालें की एक विशिश्ट एकूच कोण पॉटरी करताले पॉटरीन तेंच्यांनी मास्टरी केली जावं कोण आनी कितें शिवणकाम करता कोण फूड आयटम्स करता जाल्यार हितून तेंच्यांनी दे टूक इट एज प्रोफेशनल कोण ज्वेलरी इमिटेटीव ज्वेलरी कोण करता पळय तितून थोड्यांनी हें केलें आनी दे हॅव दॅर स्टॉल्स आनी दे आर एक्चुअली पार्टिसिपेटींग एट द नॅशनल लेवल. जेन्ना नॅशनल लेवलाक सिमिलर सारस भरता तेन्ना गोवाक रिप्रेझेंट करपाक ही आपली ही कला घेवन थंयसर वयता आनी गोवाचे स्टॉल्स थंयसर तुमकां दिश्टी पडटा. इनिशियली जेन्ना पयलीं स्टार्टींग जालेलें न्हू तेन्ना आय वॉज यूज टू गेट सॅडन पेन जातालो की पॉलिटिकल जे फोर्सीस आसताले दे यूज टू यूज म्हणजे अशें जाता ताका फक्त मिटींग बरा पाडून ते तांकां एक 5,000 दिले की तांकां हाडून मिटिंगेक बसोवपाचें म्हणजे असलेच प्रकार चालू आसताले. तर ताका खंय तरी ते स्टॉप जावपाक जाय आसलें. तांकां खरो एम्पावरमेंट म्हाका दिसता खरो एम्पावरमेंट थंय जावपाक जाय की दे शुडंट बी लिमिटेड ओनली टू मिटिंग्स पण खऱ्या अर्थान तेंचो उद्धार जावपाक जाय. आतां हांवें जेन्ना टेक ओवर केलो तेन्ना खुबश्यो अश्यो एरियाज पळयल्यो. फॉर एग्जाम्पल टेलरींग आमचे कडेन आयज जे गव्हर्मेंटाच्या थ्रू लेबर जे सप्लाय जाता म्हणजे एक आमची एजन्सी आसा वेर वी सप्लाय आतां गार्ड्स जावं मागीर प्यून्स फॉर वेरियस डिपार्टमेंट दे हॅव युनिफॉर्म्स. आतां ही युनिफॉर्म्स आर बींग स्टिच्ड आउटसायड गोवा. आतां आमी जर टेलरिंगूच एक फॅक्टरीज कशो सेटअप केल्यो आमी ते सेल्फ हेल्प ग्रुपाक सांगता की तुमी घर बसल्यार तुमी शिवूंक शकता. आमी तुमकां अमको टार्गेट दिता अमके टार्गेटा भितर तुमी आमकां इतले ड्रेस मटेरियल तुमी शिवून दिवपाक जाय. घर बसल्यार तेंचो इनकम तयार जाता.